लोकसभा मेंबर सदानंद शेठ तानवाडे, आमचे बाई आरती, शी इज द हेड ऑफ महिला मोर्चा इन गोवा. आमचे बाई सुलक्षणा सावंत प्रभारी, आमचे बाई तेंडुलकर, ऑल द ब्युटिफुल लेडीज प्रेझेंट हियर, प्रेस मीडिया आणि आमची सगळी गोंयची कमळां हांगा बशिल्ली आहा. रियली टू टेल यू द ट्रूथ, हांगा साकून पळयता तेन्ना it's a sea of beautiful blooming lotuses present here. It's really looking so beautiful. And all hats off to our by Aarti and her entire team for organizing all this. When we are celebrating, आम्ही इंटरनॅशनल वुमन्स डे सेलिब्रेट करता तेन्ना थोडक्यान 5 मिनिटांन माझे 2 उतरां सोपयता. माय डियर लेडीज, एवरी टाइम हांव महिलाचो दिन नाल्यार बायलांक सांगता तेन्ना हेच सांगता, द 3 बेसिक थिंग्स वी एज विमेन हॅव टू फॉलो. देर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस. वन थिंग पयले म्हणटा ते आमचे आरोग्य, हेल्थ. एंड वेन इट कम्स टू हेल्थ, आमचे पतिदेव म्हणटा ते आमचे घराचे roots, and we are the main stem, and our children are the branches, isn't it? So if our family tree has to be strong, we have to take care of ourselves. Don't compromise on your health ever. आमच्या आरोग्याचेर केन्नाच compromise करचे न्हू. And when we talk about our health, main 3 things is our diet. We are what we eat. आम्ही आमच्या पोटान घालता ती आम्ही, तेका लागून ते कितें रॉकेट सायन्स कांयच ना, ऑर्गेनिक बा कांयच ना. आमचे आजेन आमच्या आईन आमकां आमच्या किचनान कितें रांदून दिल्लें, दॅट इज द बेस्ट ऑर्गेनिक फूड. सो कीप दॅट स्विगी एंड दॅट झोमॅटो फार अवे, यू विल बी हेल्दियर इन लाईफ. फर्स्ट थिंग इज दॅट. सेकंड थिंग इज द गुड स्लीप. आमचे दोतोर सांगतात आमकां 8 वरां न्हिदोंक जाय म्हणून. ती 8 वरां आमी न्हिदोंक पावतली जाल्यार तो मोबायल हा तो पयस दवरूंक जाय आमचे कडल्यान आनी आमच्या भुरग्यां कडल्यान. तेन्नाच ती 8 वरां जातली, नाल्यार ते फेसबुकार आनी इंस्टाग्रामार आमी रील आखी रात पळयत उरतली. एंड इट इज अ विशियस सर्कल, माय डियर फ्रेंड्स, माझी महिला, ऑल माय फ्रेंड्स, बिकॉज द लेटर वी गो टू स्लीप, चड लेट जाता तितलेच आमी सकाळीचो टायम आमचो तोच 6 7 म्हणजे भुरग्यांक इस्कॉलाक धाडूंक नाका. बट द नेक्स्ट डे वी गेट अप बींग टायर्ड, आणि तो टायरिंग आमी म्हणटा टायर्ड जाले, बेश्टे टायर्ड न्हू ते, बिकॉज आवर बॉडी डजंट गेट दॅट मच ऑफ टाइम टू रिकवर. रातचेच न्हू आमची बॉडी रिकवर जाता. सो दॅट गुड स्लीप. एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज एक्सरसाइज. सकाळी उठात, कित्याक सांजचे आमकां केन्ना टायमूच मेळचो ना ते एक्सरसाइज करपाक. उठात, फ्रेंड मेवो नाल्यार मेव नाका, तूं तुज्या वॉकाक वच. मिनिमम देवान आमकां 24 hours दिल्या, 1 वर पूण आपल्या जिवा खातीर दियात. सो दॅट वॉक, नाल्यार तो टीव्ही चालू करात, योगा करात, कितें तरी करात, पूण आपल्या जिवा खातीर आपूण स्वस्थ आसपाक जाय. मीन्स फॉर माय सेल्फ टू बी हेल्दी, आय विल टेक आउट 1 hour of my 24 hours what God has gifted me and put it for gift it for myself. It's a gift for me. आम्ही सकाळी साकून सांज, सकाळी उठली, चाव कर, रान, परते चाव कर, रान, तितूनच असतात. वी डोंट गेट टाइम. वी हॅव टू मेक टाइम फॉर अवरसेल्व्स, अदरवाइज वी विल बी बर्डन फॉर आवर चिल्ड्रन. वी डोंट वांट टू बी बर्डन फॉर आवर चिल्ड्रन. सो that is the most important thing. So International Women's Day, we should make this resolution, we should make this vow that we are going to take 1 hour of our time for ourselves, eat good food for our families and for us, and that sleep. CM सराक हांव फकत एकूच ह्या इंटरनॅशनल वुमन्स डेचे म्हाजे कडेन फकत 2 रिक्वेस्ट आहा. पयले म्हणटा ते आमकां 33% रिजर्वेशन आमच्या प्रायम मिनिस्टर मोदीन लॉ हाडलोच हा, तो आमच्या लोकसभानूय गेल्लो हा,
राज्यसभानूय गेल्लो आहा. इट्स गोइंग टू बी अ बिग लॉंग प्रोसेस. बट जेन्ना नेक्स्ट आमचो सीएम आमचे प्रधानमंत्रीक मेळोंक वयता तेन्ना टू जस्ट मीन्स मेक दॅट प्रोसेस फास्टर इन गोवा, आमचे 2027 आमच्या असेंब्ली इलेक्शन हा, या असेंब्ली इलेक्शन हा. सो ते आमचे सर्वे आणि सेन्सस आणि डिलिमिटेशन बेग्यान करचे. कित्याक तुम्हीच महिला आसतली. 33 रिझर्वेशन आमकां पंचायत हितून हा आणि आमच्या जिल्हा इलेक्शनान हा. आमच्या असेंब्लीनूय तुम्ही आसतली. बिकॉज यू ऑल आर वी ऑल आर द मुख्य विमेन्स फेस इन गोवा. सो 33% रिझर्वेशन आमच्या 27 असेंब्ली इलेक्शनान जाल्यार सीएम सर सगळी आहात इतली बायलां तुजो जयकार एवरी टाइम दे विल बी एवर सो ग्रेटफुल टू यू. या I am talking on behalf of all these ladies present here. And CM sir, दुसरो आमचो माझो रिक्वेस्ट सर, आमचे ऍक्सिडेंट वेन आय एम कमिंग फ्रॉम शोली कॉन्स्टिट्युएन्सी, आमचे ट्युरिस्ट आमच्या गोंयांत खूब आहात. ऍक्सिडेंट केसीस एवरी सेकंड डे जाता. एंड जेन्ना ऍक्सिडेंट केसीस, दीस कॅन बी फॉर एनीवन, ऍक्सिडेंट केसीस जाता सर, कितें आसता थिसोर इट इज अ बेलेबल ऑफेन्स. म्हळ्यार कोण ऍक्सिडेंट करता तुका मारतू चलता वाटेर. माझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ओन्ली 2 बायलां आत्तां सद्याक हॉस्पिटलान आसा. मारले, तेका उडयले, दोगांयकी म्हणटू दवरले. वन वॉज हिट अँड रन केस फ्रॉम अ ट्युरिस्ट, वन वॉज हिट अँड रन केस आमचो गोंयकार. पूण बेल घेतली आनी ते गेले. पूण कंपेन्सेशन ना सर. कंपेन्सेशन ते आमचे आयपीसी कोड सर, कंपेन्सेशन मातशें दिवचे. नाजाल्यार आमचे 2 जाण बायलां आमची हॉस्पिटलान पडलेली हा. केस रजिस्टर केला. केस रजिस्टर म्हळ्यार केस येता ते कोर्टान हियरिंग जाता म्हळ्यार आनी 3-4 वर्सां. बट दॅट लेडी शी इज हॉस्पिटलायज आनी ताका कंपेन्सेशन कोण दितलो? तेचे आख्खे फाटीन मोडलेले हा. सो तूं होम येस दॅट यू प्लीज see what best we can do as far as Goa is concerned, because this is a tourist state. आणि आमच्या रस्त्याचेर सेफ्टी, this can be of anybody will be walking. So I thank our honorable CM every day and night. तो आमच्या गोंया खातीर, आमच्या महिला खातीर आणि आमच्या गोंयच्या डेव्हलपमेंटा खातीर दीस रात आमच्या खातीर प्रयत्न करता. तुझे मे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ, पीस ऑफ माइंड आणि होईच आमचे गोंयची उदरगत फुडें पावत रावो. आर स्टेट इज वन ऑफ द बेस्ट स्टेट. अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू हीज सीएम्स एफर्ट. आमचे कंप्लेनी असतात, सजेशन असतात, बट ही इज द बेस्ट अँड मे गॉड कंटिन्यू टू ब्लेस हिम. थँक यू अँड हॅपी इंटरनॅशनल वुमन्स डे टू ईच वन ऑफ यू ऑल वन्स अगेन. गॉड ब्लेस. देव बरें करूं दिलायला बाय लोबो. तर तांणी ज्यो मागण्यो हांगा केल्या मुख्यमंत्र्यां कडेन, त्यो मागण्यो तुज्यो पुराय जातल्यो अशें हांव आस्था बाळगितां आनी ते आमचे सीएम करतलेच. फुडल्या सुवातेर आमचे मदीं आसात दामूबाई नायक, सदानंद बाई तानावडे सर आसात. हांव मागता तांचे कडेन की तांणी आपले उलोवप करचें. आंतरराष्ट्रीय महिला दिन हो फाल्यां जातलो, पण त्याचे सेलिब्रेशन आज करतात. त्या कार्यक्रमाक व्यासपीठाचेर उपस्थित ज्यांचे हांगा मार्गदर्शन जातलें आनी बऱ्याच महिला मदीं मदीं उठून वतात, त्यांच्यानी समारोपाचें भाशण त्यांचे आयकचें, कारण बरेचशे गोष्टी ते आपल्या भाशणान सांगतले. आणि त्यामुळे सगळ्यांनी कार्यक्रम सोंपचे पयलीं उठून वचचे न्ही, आनी एक अर्द्या वरान कार्यक्रमूय सोंपतलो. ते आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, भारतीय जनता पार्टी गोंय प्रदेशाचे अध्यक्ष दामू नायक, आमची शिवोलेचे आमदार दिलेला लोबो, महिला मोर्चाची गोंयची प्रभारी सुलक्षणा सावंत, महिला मोर्चाची गोंयची अध्यक्षा सौ आरती बांदोडकर, जिल्हा पंचायतीची दक्षिण गोंयची अध्यक्षा संजना वेळीप,
सुवर्णा तेंडुलकर, गौरी शिरोडकर, कदम, अनिता कवळेकर, पत्रकार आणि मोठ्या संख्येन हांगा उपस्थित गोंय भरल्यान आयिल्ल्यो सगळ्या मतदारसंघातल्यो महिला भगिनी, ज्यांचो हांगा सन्मान जालो ते सगळ्यो महिला भगिनी, भाव आनी भयणांनो, सगळ्यात पयलीं हांव तुमकां सगळ्यांक फाल्यां जावपी आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्यो हार्दिक शुभेच्छा दिता आणि गोंयच्या महिला मोर्चाचे अभिनंदन करता. गोंयच्या महिला मोर्चाची अध्यक्षा, प्रभारी आणि तांची संपूर्ण टीम हांचे अभिनंदन करता, कारण एक बऱ्या तरेचो कार्यक्रमाचे आज हांगासर आयोजन केलें. म्हाका दिसता बरोच 3 पासून तुम्ही हांगा सगळी उपस्थित आसात आणि विविध असे उलोवप हांगा तुमच्या समोर दवरलें. हेल्थाच्या संदर्भात असत, सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या संदर्भात असत, आमची इलेक्टेड एखादी महिला जिका दिल्ली हांगासर फेलिसिटेट केली ती सुवर्ण तेंडुलकर असत आणि बाकीचे जे जे विषय हांगा जाले आणि ते तुमच्या पर्यंत पावयले. कला आणि सांस्कृतिकाचे वेगळे म्हाका दिसता जेन्ना आरतीन हांगा म्हटलें की तुम्ही कल्चरली प्रोग्रामाचे हांगा आयोजन केलें आणि त्यामुळे ह्या एकंदर बऱ्या तरेचें आयोजन आज वुमन्स डे फाल्यां पण आज तुम्ही केलें आणि म्हणून हांव तुमच्या सगळ्यांचे मनापासून अभिनंदन करता. ज्यांच्यांनी भितर पार्टिसिपेट जाल्लीं आसात तांचे आणि जी पळयतात इतलो वेळ पासून तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन. हांगासर विविध क्षेत्रा भितर ज्यांच्यांनी मागीर ती रिक्षाची ड्रायव्हर, रिक्षा चलोवपी, रिक्षा चालक असत, जे रिक्षा चलोवपी असत किंवा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन जे आमी म्हणटात की आत्मनिर्भर भारत, महिला सशक्त जावपाक जाय. मुख्यमंत्र्याचे जे ब्रीदवाक्य आसा की स्वयंपूर्ण गोंय आणि जेन्ना रिक्षा चालकांचो सन्मान जालो म्हाका याद जाता त्या कार्यक्रमाक हांव उपस्थित आशिल्लो. हांव तेन्ना ईडीसीचो चेअरमॅनूय आशिल्लो आणि मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते त्यांचे सगळ्यांचे सन्मान तांकां चाव्यो दिल्ल्यो रिक्षाच्यो. आणि त्यामुळे देशान आमी पळयतात की नरेंद्र मोदीजीचे एक हें आसा की जोपर्यंत महिला सक्षम जावच्यो ना तोपर्यंत आमी म्हणपाक शकना की आमचो देश आत्मनिर्भर जालो, स्वयंपूर्ण जालो. आणि मुख्यमंत्री ज्या तरेन स्वयंपूर्ण गोंयाक लागून झडटात, सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या माध्यमांतल्यान असत किंवा विविध माध्यमांतल्यान असत, तांकां दिसता की गोंय हें स्वयंपूर्ण जावपाक जाय आणि हे गोंय जर स्वयंपूर्ण जातलें आसत जाल्यार महिला ही एकमेव केंद्रबिंदू आसा. महिला जर सक्षम जाली असत जाल्यार हो देशूय सक्षम जावपाक शकता. आणि म्हणून 2047 ज्या वेळाचेर नरेंद्र मोदीजी म्हणटा की आमचे देश जो आसा हो जगातली नंबर 1 ताकद जावपाक जाय आणि ही जर नंबर 1 ताकद जातलो असत जाल्यार देशा भितर सगळ्यांक आमी हात दिवन वयर काडपाची गरज आसा. आणि ताका लागून हे सगळे करता आसतना जशें उदर दिलेल्या लोकांनी सांगलें की 33% रिझर्वेशन हे भारतीय जनता पार्टीनूच दिलें. 2014 ज्या वेळाचेर भारतीय जनता पार्टीचें सरकार केंद्राक आयलें आणि नरेंद्र मोदीजी जेन्ना प्रायम मिनिस्टर जाले सगळे लोक विचारताले की तुमचे 33% रिझर्वेशन खंय गेले काय म्हणून. ज्या वेळाचेर अयोध्येच्या राम मंदिराचो विषय 1989 पासून प्रत्येक वेळाचेर मॅनिफेस्टोन घालताले आणि 33% रिझर्वेशनूय घालताले आणि आर्टिकल 370 काडटाले हे घालताले. पण प्रत्येक येवपाक लागून तो वेळ येवचो पडटा आणि ज्या वेळाचेर वेळ आयलो तेन्ना अयोध्येक मंदिरूय जालें, 370 आर्टिकल जम्मू काश्मीराकूय मुक्त केलें आणि महिला ज्या वेळाचेर सक्षम जाल्यो. ह्याच्या पयलीं आमी भाशणां आयकताले आमी म्हणटाले की महिला सशक्तीकरण, महिलांक सशक्त करपाक जाय अशा पद्धतीची भाशणां केवळ राजकीय नेते उलयताले, सरकाराय सांगताली. पण खऱ्या अर्थान महिलांक जर सशक्त जर कोणें केलें आसत जाल्यार ते भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केल्लें आसा. आणि म्हणून आमी पळयतात की मुद्रा लोन घेवपी, कारण आमच्या महिला मोर्चान, कारण सगळ्याच जाणांक हांगा आफोवना, पण कांय ज्यो महिला मुद्रा लोन हे सरकारान दिल्लें लोन आसा ज्या माध्यमांतल्यान महिला सशक्त जावपाक शकता. अशा पद्धतीची महिला सशक्त जाली तिचो हांगा सन्मान केलो. आणि ज्या वेळाचेर देशभरा भितर महिला सशक्त जाल्यो, महिलांक टॉयलेट फॅसिलिटी ही दिली, कारण टॉयलेट दिवप हे महिलांक स्वताचें घर दिलें. प्रायम मिनिस्टर आवास योजनेच्या माध्यमांतल्यान घर दिलें, स्वच्छता मोहिमेच्या माध्यमांतल्यान टॉयलेट दिलो, वेगवेगळ्यो स्किमी दिवन महिलांक अपग्रेड केली. आणि ज्या वेळाचेर महिला सशक्त जाली अशा वेळाचेर तांकां सबंद देशभरातल्या राजकीय पार्टींक लक्षात आयलें की एखाद्या जर राजकीय पार्टीन ताका विरोध केलो 33% रिझर्वेशनाक जाल्यार हे महिला आमकां भायर सोडचे ना. हे जेन्ना तांच्या लक्षात आयलें त्या वेळाचेर महिला रिझर्वेशन बिल जें आसा हे बिल दोन्ही संसदे भितर, लोकसभा आसत राज्यसभा आसत, ज्या वेळाचेर पयली नवीन लोकसभा पार्लिमेंट हाऊस बांदलें तातूंत पयलो ठराव जर खंयचो घेतलो आसत
जाल्यार 33% रिझर्वेशन. आणि आज आम्ही पळयतात की आमची भारतीय जनता पार्टी आम्ही सदोदीत संघटने भितर 33% रिझर्वेशन केल्लें आसा. ह्या वेळाचेर आमच्या केंद्रीय नेतृत्वाक दिसलें की आम्ही जर 33%ची भाषा करता आसत जाल्यार आमचो एकय मुख्यमंत्री महिला कित्याक ना. दिल्लीच्या निवडणुकी भितर रेखा गुप्ता तिका महिला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टीन केल्ली आसा. आणि त्यावेळेस सदोदीत आम्ही पळयता आसतना महिलांक केवळ राजकारणान वापरपाक मतदानाच्या माध्यमान पळयना. आम्ही पळयता आसतना पळयतात की महिला हे सक्षम असू जाय. महिला जर सक्षम, कारण एखादी महिला आज जर आम्ही पळयले आसत ह्या देशा भितर ज्या तरेन तिका सबंद जगान जसो मान मेळपाक लागला तशा पद्दतीचो रिस्पेक्ट नरेंद्र मोदीजीन ह्या महिलांक मेळोवन दिल्लो आसा. आणि म्हणून आज प्रत्येक क्षेत्रा भितर महिला आसा. एक क्षेत्र म्हाका तुम्ही दाखयात की ज्या क्षेत्रा भितर आज महिला ना. विमान चलोवपी पायलट आसत, रेल्वे चलोवपी रेल्वे आसत, मेट्रो चलोवपी आसत, रेल्वे आसत, रिक्षा चलोवपी आसत, बस चलोवपी आसत, एखादी प्रोफेशनल सायंटिस्ट आसत, बरी कोण आसत जाल्यार ती महिला आसा. चार्टर्ड अकाउंटंट देशा भितर सगळ्यात बऱ्या तरेची चार्टर्ड अकाउंटंट कोण आसत जाल्यार ती महिला आसा. अत्यंत बऱ्या तरेची सुप्रीम कोर्टाची वकील जर कोण आसत जाल्यार ती महिला आसा. सायंटिस्ट जर बरी कोण आसत जाल्यार ती महिला आसा. बरी उद्योजक जर कोण आसत, सुधा मूर्ती तुमी नाव आयकलां आसलें, आमचे बरोबर खासदार आसा. अत्यंत इन्फोसिसचे मालक आणि इतली साधी मनीस. त्यामुळे प्रत्येक क्षेत्रा भितर महिला ही सक्षम जाल्ली आसा. आणि हे सगळें करता आसतना आमी जर आज पळयलें, तुम्ही बरेचदा पळयता आसले स्कुला भितर सगळ्यांत चड मार्क मेळोवपी जर कोण भुरगीं आसत जाल्यार ती चली आसता. हांवूय एक शाळा चलयतां. ह्या मॅक्झिमम शाळे भितर जी भुरगीं नंबर 1 येतात गोवा बोर्डा भितर ही महिला आसा. आणि त्यामुळे सगळ्यात हातून सक्षम जावपी महिला जी आसा ह्या महिलाक तितली सक्षम जावपाक स्ट्रगलूय करचें पडटा. आमी पळयतात की रिक्षा चलोवपी आमची भयण जी आसा तिका त्या जाग्यापर्यंत येवपाक भरपूर त्रास जाले आसतले, पण ह्या सगळ्याचेर मात करून सुद्धा ती त्या पोझिशनाचेर पाविल्ली आसा. आणि म्हणून ह्या आंतरराष्ट्रीय वुमन्स डे जो आसा हाच्या भितर आमी एक चर्चा करतात की आमी आज कितें केल्लें आसा हें मेळोवपाक महिलांनी जे गोष्टी केल्या तिचो सन्मान करप आणि वेगवेगळी हांगा जी भाशणां जातात त्या भाशणांतले कांय मुद्दे घेऊन ती महिला येणाऱ्या वर्सा भितर सक्षम जावपाक जाय म्हणून प्रयत्न करप. आणि म्हणून आज ह्या वेळ चड न वेळ घेता हांव परत एकदा सगळ्या महिलांचो हांव अभिनंदन करता. वेगवेगळ्या क्षेत्रा भितर तुम्ही वावर करतात आणि हे सगळें करून करता आसतना घरातली सगळी फॅमिली सांबाळून करप आसा. म्हणजे आपलो वेगवेगळो व्यवसाय आसत, राजकारणा भितर काम करप आसत, वेगळे प्रोफेशनल सांबाळपाचें आसत, ह्या सगळ्या क्षेत्रा भितर जेन्ना काम करतात अशा वेळाचेर घरचें सगळें पळोवन तुमकां काम करचें पडटा. वदत ज्या तरेन आमची डिलेला लोक सांगताली की च्या करपाक जाय, जेवण करपाक जाय, आनी कोण येतात तें पळोवपाक जाय. आणि हे सगळें केल्या नंतर एखाद्या आपल्या क्षेत्रा भितर म्हणजे एक वेळ आसलो आमी केवळ ती महिला म्हणल्यानंतर चूल आणि मूल अशाच आमी म्हणटाले, पण आज ती परिस्थिती उरूना. महिला ही खूप पुढे पाविल्ली आसा आणि त्यामुळे हे सगळें पावपाक स्ट्रगलूय तितलेंच तुमचें आसा. आणि ज्यामुळे तुम्ही ते स्ट्रगल करतकच आज एक वेगळ्या पायंड्याचेर पाविल्ले आसा. आणि खऱ्या अर्थान ज्या तरेन नरेंद्र मोदीजीचे समर्थन आणि सपोर्ट या देशातल्या महिला सक्षम करपाक आसा तशा पद्धतीचो सपोर्ट आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हो सदोदीत महिलांक लागून करत आसा हें तितलेंच म्हत्वाचें. मागीर तो लोकोत्सव आसत, सरस आसत, एखादे वेगळो कार्यक्रम आसत, ह्या माध्यमांतल्यान महिलेक कितें तरी मेळचें, सेल्फ हेल्प ग्रुपांतल्यान तिका कितें तरी मेळचें, ती सक्षम जावची. कारण ती जर सक्षम जाली आसत जाल्यार एक घर सक्षम जावपाक शकता. आणि त्यामुळे एक संसार जर उबो जालो आसत जाल्यारच आमचो देश जो आसा, कारण 2047 आमी म्हणटात आज आमी 5व्या नंबराचेर पाविल्ले आसा. येणाऱ्या 2 वर्सांनंतर भारत देश हो जगातली नंबर 1 ताकद जातलो आणि 2047 भारत देश हो जगातलो नंबर 1 जावपाचो आसा. आणि हो जर जातलो आसत जाल्यार आमी केवळ थोडे लोकूच वयर आयले, देश नंबर 1 जालो आणि देशा भितर गरिबी जाल्यार चलचें ना. आणि म्हणून नरेंद्र मोदीचें स्वप्न आसा की म्हज्या देशातलो प्रत्येक मनीस जो आसा तो वयर सरपाक जाय, ताका सक्षम करपाक जाय. आणि 33% रिझर्वेशन जें आसा मुख्यमंत्री जरूर विचार करतले, पण ते 33% स्पेसिफिकली फक्त गोंयाकूच जातले आनी बाकी जावचें ना अशें जावचें ना. ज्या वेळाचेर आमी एखादें बिल पास करतात लोकसभा किंवा राज्यसभे भितर त्यात इम्प्लिमेंट जें आसा ते सबंद देशाक आसता. पयलीं ते जम्मू काश्मीराक आसनासलें, कारण ते जम्मू काश्मीराक आतां ते लागू जाल्लें आसा. आणि त्यामुळे हे ते बिल आसत हे येणाऱ्या 2029 ह्या जेन्ना इलेक्शन लोकसभेचे जातले त्या वेळाचेर नक्की त्याचे इम्प्लिमेंटेशन हे 100% जातलें. त्याचे उदाहरण दिल्ली रेखा गुप्ता आज मुख्यमंत्री जाल्ली आसा. हांव परत एकदा म्हज्या सगळ्या महिला भगिनींचे अभिनंदन करता
आणि हो कार्यक्रम बऱ्या तरेन आयोजन केलें म्हणून हांव आमचे आरती आसत आमची प्रभारी सुलक्षणा आसत आनी संपूर्ण टिमीक धन्यवाद दिता आनी म्हजे उलोवप थांबयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं सदानंद भाई तानावडे सर. एक सत्र कोणाकूय जर टू व्हिलराची चावी मेळ्ळ्या जाल्यार ताणें हांगा हाडून दिवची. कोण तरी आपली चावी सोदता टू व्हिलराची. फुडल्या सुवातेर हांव मागता आमचे प्रदेशाध्यक्ष दामूबाई नायक हांचे कडेन तांणी आपले उलोवप करचें. भारतीय जनता पार्टीच्या महिला मोर्चाच्या आयच्या या आंतरराष्ट्रीय महिला दिवसाच्या निमतान आयज तुमचे मदीं माचयेर आसा गोंय राज्याचे युवा तडफदार आनी सगळ्यांचे लाडके असे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, शेवोलीचे आमदार दिलायला लोबो, भारतीय जनता पार्टीच्या महिला मोर्चाचे अध्यक्षा वयर दिसपाक आरती बांदोडकर, महिला मोर्चाचे प्रभारी सुलक्षणा सावंत, जाचो दिल्ली सत्कार जालो, सन्मान जालो असे जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष आणि सदस्य सुवर्णा तेंडुलकर, हांगसर माचयेर बशिल्ले आमचे अनिता कवळेकर, संजना वेळीप, गौरी शिरोडकर, गीता कदम, सभागृहांत आशिल्ले सगळे पत्रकार, सगळे महिला वर्गाक आणि त्याचबरोबर अनिता थोरात, सपना मापारी, विद्या गावडे, खूबशीं जाणांची नांवां घेवपाची असं चुकलं आसतलो. पंच, सरपंच, नगरसेवक, नगरसेविका आणि सगळे आणि ज्येष्ठ श्रेष्ठ अध्यक्ष सगळे. भारतीय जनता प्रदेश अध्यक्ष झाल्यानंतर भारतीय जनता पार्टीच्या महिलाच्या मेळाव्यान आयज ही पहिलीच अशी ही सभा आसा आणि ह्या आंतरराष्ट्रीय महिला दिवसाच्या निमतान म्हजो तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो नमस्कार. सगळ्यात पयली ही संद साधून आंतरराष्ट्रीय महिला दिसाच्या निमतान आयज तुमकां हांव परबी दिता. 8 मार्च म्हळ्यार फाल्यां हो बायलां खातीर दीस, आंतरराष्ट्रीय महिला दीस म्हणून मनयतात. आता जवळजवळ 101 वर्ष जावन गेली. मताचो अधिकार आपलो आसचो, आपलो बुलंद आवाज आसचो अशें म्हणून बायलांनी एक व्हडलो संघर्श केल्लो जो भायल्या देशांत जाल्लो आणि ताची याद म्हणून, त्या संघर्षाची याद म्हणून 8 मार्च हो बायलांचो दिवस म्हणून ठरयतात. पण बायलांचो दिवस 8 मार्च न्ही. या दिसाचे 365 दीस आसा त्या सगळ्या बायलांचे दिवस. एक सिंबॉलिक म्हणून आम्ही 8 मार्च म्हणून हो मनयतात. तुमकां एक नमन करपाक, तुमकां उपकार, तुमचे उपकारान आम्ही सगळे लोक आसात, सगळे आम्ही सुद्धा सगळे आसात. आणि अशे अनेक व्यक्तिमत्व आसात बायलां भितर जांकां केन्ना तरी तांच्या फाटीर शाबासकी थाप दिवपाक जाय, तांकां केन्नाय तरी सन्मान करपाक जाय म्हणून एक दीस आसा, तो दीस 8 मार्च. भारतीय जनता पार्टी हो 8 मार्चाचो दीस जेन्ना मनयता त्या वेळाचेर महिला दिवसाचे ताका वैशिष्ट्य वेगळें आसा. आमचो समाज हो कश्टकरी समाज. बायलां ही सकाळी फुडें उठतात आणि आमच्या मराठीन म्हण आसा, रांदा वाडा उश्टी काडा. पण हो तसोच समाज तितलो पुरतो ना. भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आयिल्ल्यापासून ज्यो वेगळ्यो वेगळ्यो स्किमी ज्यो आसात त्या स्किमीच्या मार्फत या बायलांचे स्तर जो आसा तो वयर काडपाचो प्रयत्न चालू आसा. आणि ह्या महिला दिसाच्या निमतान ही जी भाशणां जातात किंवा तुमकां हांगा आपयतात त्या निमतान तुमकां हे सगळ्यो गजाली फुड्यांपर्यंत वचून कळपाक जाय म्हणून हो सगळो खटाटोप आसा. हांगसर कोण तरी नेते येतले आनी भाशण करून वतले अशेंय बी ना. आणि म्हणून याद करात तुम्ही, बायलांक केन्ना केन्ना अशें आशिल्लें की बायलांक कसलेच अधिकार नाशिल्ले. बायल म्हळ्यार घरानच आसपाक जाय, बायलेन तितले पुरतेच रावप.
पड्ड्या फाटल्यान रावप, बायलांक आनी कसल्याच फुड्यांक येवपाक कसलेच एक दिवप ना, बायलां खातीर शिक्षणूय नाशिल्लें, उलयताले बायलांक आनी कित्याक शिकपाक जाय, पण बायलांनी ह्या समाजान भितर एदी व्हडली क्रांती केल्या ती आमचे काही काँग्रेसवाले त्यांना विसरले आणि तांच्यांनी बायले खातीर उदरगतीची पळय दारां उक्ती करपाक जाय आशिल्ली ती उक्ती करूं ना. आणि म्हणून नरेंद्र मोदी सारको एक मनीस जेन्ना येता, भारतीय जनता पार्टीची एक सत्ता जेन्ना येता, त्या वेळाचेर हळूहळू तुमचो आर्थीक स्तर आसा तोय वयर काडपाक लागून प्रयत्न करपाक लागले. आणि ताजो भाग म्हणून ह्यो सगळ्यो स्किमी आसा. डॉक्टर प्रमोद सावंत आसत, फाटले मनोहर पर्रीकार आसत किंवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असत, बायलांक एक केंद्रबिंदू म्हणून पळोवन तांच्या खातीर तांच्या उदरगती खातीर ह्यो ज्यो स्किमी आसात त्यो स्किमो पावोवपाच्यो असतात. आज सन्मान करताना मुख्यमंत्र्याच्या हातान काही बायलांचो सन्मान जालो. त्या सन्मानाक ती पात्री आसात. कोणे मुद्रा लोन घेतले आनी लोनाचेर आपलो बिझनेस वाडयलो, कोणी रिक्षा चलयतात, कोण आनी खंयच्या तरी क्षेत्रां भितर आसा, कोण डॉक्टर जाल्ली आसा. आणि हे सगळें करताना आमी सरकार म्हणून ज्यो ज्यो स्किमी आसात त्योय स्किमी तुमचे कडेन पावोवपाक जाय हाजे आमी भान दवरतात. आणि म्हणून म्हाका याद जाता सगळ्यांत पयलीं जर सरकाराक जर कोण जर समजा कितें उलयता, गाळ मारपाक शकता जाल्यार ती सुद्दां आमी म्हणजे जी घरान पळय त्रास काडटा ती बायल करूं शकता. कारण म्हारगाय म्हणटात ती जेन्ना पळय सोंसपाक जायना त्या वेळाचेर राग येता. अशा वेळाचेर म्हाका मुद्दम याद जाता ह्या म्हारगायेचेर मलम लावपाचें काम भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केलें. ज्या वेळाचेर होरपळून जेन्ना हो सगळे हे वताले त्या वेळाचेर मनोहर पर्रीकाराची म्हाका मुद्दम याद येता. त्या वेळाचेर बायलां खातीर 1,500 रुपया म्हयन्याची स्कीम सुरू केली. कितें आशिल्ली ती स्कीम? आशिल्ली इतल्या खातीर की बाजारात गेली, कांदे हाडपाक गेली, बटाट हाडपाक गेली, ते म्हारग जाल्ले कडेन कितलो पयसो वाडटा तो कोणाक खबर नाशिल्लो. म्हणजे तुमकां हाताक एक 1,500 रुपया दिवप आणि ते मागीर पयशे व्हरून तुमी ते आपले संवसारा कडेन एडजस्ट करप. धुवेचें लग्न जाता, प्रत्येक बायलेची इच्छा आसता आपले धुवेक चडांत चड एक तरी आवयचे वटेन दावलो घालप आणि 2 कांकणां दिवप. पण भांगराचो रेटय कोणाक परवडनाशिल्लो. अशा वेळाचेर त्या वेळाचेर लाडली लक्ष्मी स्कीम सुरू केली आणि त्या वेळाचेर बायलांक एक थाकाय दिली की तुमकां 1 लाख रुपया लाडली लक्ष्मीच्या निमतान दिवन तुमकां इल्ले तरी म्हारगायेचेर भितर इल्ले तरी मलम लावया. स्किमी आसात, तुमच्या पांयार उबे रावात. आतां खंयचीच बायल ही घरान बसून रावना, घोवाच्या पगाराचेर भागना. अशा वेळाचेर तिजे आनी इल्लो सामाजीक स्तर जर उबारपाक जाय, वयर काडपाक जाय, तिकाय पयशे जाय आसता. कित्याक पयशे जाय आसता? शेजारी कोणागे वाडदिवस आसता, सायडीन कोणाकडे लग्न आसता, हे सगळे बायलां आपले खंयचे तरी खंय निपून दवरिल्ले खंय तरी पयशे आसात खंय तरी ते हातूंतल्यान भितर एडजस्ट करता. अशा वेळाचेर मुद्रा लोनाचे सारखे निमतान आसत, खंय तरी कसले तरी शिलाई बिलाई करप आसत, ह्या सगळे मार्फत ह्यो सगळ्यो बायलां खातीर वयर काडप आसत. म्हणून ह्यो सगळ्यो स्किमी आसात. आणि ह्या सगळ्या हातूंतल्यान नवीन स्किमी आसतल्यो, बायलां खातीर उदरगतीचें कितें आसतलें. आतां बजेट येतलें, त्या बजेटार डॉक्टर प्रमोद सावंत करतले. म्हणून हांव तुमची चड वेळ घेना. काणकोणच्या पतार पासून पेडणेच्यान तुमी सगळीं आयिल्ली आसा हांगा पयस पासून, खूब वेळी जाल्लो आसा. पण ह्या महिला दिनाच्या निमतान हांव ह्या बायलांक वंदन करतना इतलेंच सांगता की भारतीय जनता पार्टीचें सरकार जें आसा तें सरकार कटिबद्ध आसा. उतर जें दिल्लें आसा तें उतर पूर्ण करता. आणि आताचें जो सरकार आसा त्या सरकारान भितर जर तुमकां जर कसली जर सांगलें उतर केलें, त्या उतराक आमी पाळपी बी सरकार आसा. आणि म्हणून जर उदळ सूत्रधार सांगताना सांगलें कितें, सीएमान सांगलें जाल्यार भिवपाची गरज ना, हें ब्रीद वाक्य जाल्लें आसा. आणि त्या खातीर आयच्या महिला दिनाच्या निमतान ह्या जी बायलां आसात, जी बायलां आमकां माता स्वरूप आसा, आमचें सगळें जें जग चलता त्या जगाचेर जर कोण जर राज्य करता जाल्यार बायलां करता. तुमी पळयात पृथ्वी आसा महिला, आमचे सगळे पेटी फायनान्स डॉक्टर प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर. पण हरशी बाकीचे जर उलयता आमचे वैश्वीक जगान आमचे पयशे फायनान्स सांबाळटा कोण? तो हांगा सांबाळटा. आमचे सांबाळटा लक्ष्मी, तो शिक्षण खातें सांबाळटा. आमचे वैश्वीक कोण सांबाळटा? सरस्वती, परत बायल सांबाळटा. आमच्या हातून कोणाक राग गेला काली कोण जाता? दुर्गा माता.
सगळे महिला आमच्या हातीन कांयच ना, पण आमच्या हातीन एक गोष्ट आसा. ती गोष्ट माननीय नरेंद्र मोदीन करून दाखयली. 33% रिझर्वेशन दिलें, त्याच बरोबर फुडें येवपा खातीर पावल दिलें. द्रौपदी मुर्मू सारखी राष्ट्रपती जाली, रेखा गुप्ता सारखी मुख्यमंत्री जाली. आयज आमच्या मंडळांनी सुद्धा जर पळयले जाल्यार मंडळांनी जी अध्यक्ष जाल्यात ती अध्यक्ष सुद्धा